ते असे दावा करतात की माझे घर योजना तुमका आम्ही हाडून देता असे लोकांक सांगतात, प्रचार करतात ते. माझे घर योजना ही भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारात सुरू केल्या. अपक्ष उमेदवार ती कसं हाडून दितालो. माझ्या घराच्या योजनेचे फॉर्म हे आमच्या युतीचे दोन्ही म्हणजे माजी आमदार आणि आताचो आमदार यांनी सगळ्या लोकांपर्यंत पावयल्या. ते फॉर्म भरून घेवपाचें काम ते सगळे पंच सरपंच नेटान करता. ते फॅसिलिटेट करपाचें काम, ताचे डॉक्युमेंट दिवपाचें काम हे आमच्या दोनूय हांगासर BMP आनी BJP हे दोनूय पक्षाचे कार्यकर्ते करीत आसा. जाका अजून माझी घरा योजनेचो फॉर्मूच खबर ना, तेणी केन्ना फॉर्म पळोवंकूच ना आनी ज्यांनी केन्ना विचारूय करूं नासलो ह्या योजनेचो तो कसो हाडून दितालो. ताका योजना केन्ना तकलेनूय येवंक नासली, ते उगीच हाडून दिवचे ना. कोणी कोणाक फुडें काडलो म्हणून कांय जावपाचें ना. आणि एक भाजपाचे आसा आणि आणि अजूनही ते भाजपाचे जे सरपंच पंच जे असतात अजून दिसना अपक्ष सर. उमेदवाराक गांवची पंचायत 2 दिसाच्या भितर कळटली ती माझ्या कॅन्डिडेटाच्या बरोबर. सर हांगा आमदार दोन्ही आमदार प्रयत्न करताना दिसता. पेडण्याचो खंय तरी कमी पडटा असं दिसना सर तुमकां. काय कमी पडना. आता पेडण्याच्या आमदाराक चार्ज करून आयला आता. तुम्ही पळयतात GNH.